हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळीं? गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया गोवन सुंगटां रवा फ्राय. ताच्या खातीर हांवें हांगा घेतल्या थोडीशीं सुंगटां. सुंगटां बरी सुटी करून घेतल्या. सुटी जातकीर सुंगटां एक टायम वॉश करून घेतल्या. वॉश जातकीर हांवें हांगा घेतला होममेड फिश फ्राय मसाला आनी 1 चमचो भर मीठ. गोवन फिश फ्राय मसाला आनी मीठ घालून सुंगटां बरी मॅरिनेट करून घेवपाक जाय. मॅरिनेट जातकीर ही सुंगटां 5 मिनटां खातीर सायडीक दवरपाक जाय. तशेंच एका प्लेटीन हांवें हांगा बारीक रवो घालून घेतला. गॅसीर फ्रायींग पॅन दवरून मातशें गरम करून घेवपाक जाय. गरम जातकीर तातूंत थोडेंशें तेल घालपाक जाय आनी मॅरिनेट केल्लीं सुंगटां रव्यान बरी बुडोवन घेवन ती फ्रायींग पॅनाचेर घालपाक जाय. जितली जाता तितली एक एक करून सुंगटां रव्यान बुडोवन फ्रायींग पॅनाचेर घालपाक जाय. सुंगटां घालून जातकीर जाय जाल्यार तुमी मातशें तेल घालूं शकता. तेल घातल्या उपरांत ती बरी मातशी परतून घेवपाक जाय. परतून जातकीर सुंगटां मातशी भाजूंक दवरपाक जाय. बरी सुंगटां भाजल्या उपरांत ती सर्व करून घेवपाक जाय आनी तुमी एन्जॉय करूं शकता ही गोवन सुंगटां रवा फ्राय. डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक यू फॉर वॉचिंग युअर व्हिडिओ.